नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे खबराचित्र। हांव मैथिली गोवेकर आणि आता जाणून घेऊया कांय वेंचीक खबरो। फाटल्या 5 वर्सांनी पयलींचे खेपे धावेचो निकाल 90% हुपून मुखार गेला। ह्या वर्साचो धावेचो निकाल लागला सुमार 92%। सदा भशेनच चलयां परस चलयांचो आंकडो चड आसा, पण ते मानान हे खेपे फरक खूबच उणो आसा। फकत 124 चलयो चड आणि सगळ्या केंद्रांमदी सगळ्यांत चड टक्केवारी आसा ती म्हळ्यार गोंयच्या शिमेवेल्या काणकोण तालुक्यांतल्या माशे केंद्राची। आयकात पुराय निकाल। This year's number of student appeared for whole examination is 19,596 student whole. Then exempted 6,055. Now number of student passed 17,886, exempted 256. Pass percentage of whole, that means the student those who appeared by taking all the subjects, is 91.27 and exempted is 39.8%. So this year's result is 91.27%. Boys, 10,158 boys appeared, out of which 9,009 passed, and passing percentage of boys is 88.69. Girls, 10,093 students, girl students appeared and passed 9,133, and the percentage is 90.49. So the number of girl students passing this examination is more. Some of the salient features of this examination: center Panji, 18,060 students appeared. 1860 students appeared. Pass percentage 89.13. This center is with highest enrollment center. Then Kepe, 502 students enrolled. Pass percentage is 81.67. This center is with lowest passing percentage. Okay, and the Mashe, 179 students enrolled and pass percentage is 96.60. This center is with lowest enrollment but highest passing percentage. In 2013, 18,509 students appeared, out of which 15,795 students passed, and this result was 85.34%. Then in 2014, 18,103 students appeared, 15,119 students passed, and this result was 83.51%. In 2015, 19,582 students appeared, 16,674 students passed, 85.15%. Then 2016, 19,867 students appeared, 18,066 students passed, and the percentage was 90.93%. In 2017, that is last year, 18,776 students appeared, out of which 17,193 students passed, and this result was 91.57. 100% निकाल लागला वट्ट 78 शाळांचो। तातूंत 57 खाजगी शाळा आसात, जाल्यार 21 शाळा सरकारी। तातूंतल्यो सगळ्यांत चड आसात फोंड्याच्यो 14 शाळा आनी साश्टीच्यो 11 शाळा। परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। आणि एक फावट सिद्ध जालें, शारांतल्या शाळां परस गांवांतल्यो शाळा अभ्यासांत चड हुशार आसात। धावेचो निकाल जाहीर जाला, तातूंत 100% निकाल काडिल्ल्यो वट्ट 78 शाळा आसात आणि तातूंतल्यो 72% शाळा आसात गांवांतल्यो, फकत 22% शारांतल्यो। परीक्षा केंद्राचेय तशेंच वट्ट 28 केंद्रांतल्या 5 केंद्रांचो निकाल 95% परस चड लागला। तातूंतल्यो 4 आसात गांवांतली आणि फकत 1 केंद्र आसा शारांतलें। पळयात हो नियाळ। काणकोण तालुक्यांतले माशे हें केंद्र 97% निकाल काडून गोंयांत पयलें आयलां। हें केंद्र आसा दक्षिण गोंयच्या शिमेर। फकत लोलये आणि पैंगीण गांवच्या शाळांचें ते भायर काणकोण केंद्र पयल्या शारांच्या 3ऱ्या नंबरांचेर आयलां 96% निकाल काडून।
चवथो आसा हळदोणे 95%, मात दुसऱ्या नंबराचेर मडगांव आसा. ह्या केंद्रान 96% निकाल काडला. मात त्याच वेळार सगळ्यांत उणो निकालय गांवगिऱ्या केंद्रांचोच लागला. केप्यां 82%, कुडचड्यार 87% आनी मंगेशी 88%. गोंयांत एक नवो ट्रेंड सुरू जाला. भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचें म्हूण गांवचो लोक एकतर भुरग्यांक शाळांनी शिकपाक धाडटा वा थंय वचून रावता. तांच्या मतान गांवांतल्या शाळांनी कांय दम आसना. पण 10वेचो निकाल मात्र चित्र दाखयता तें सामकें परतें. वट्ट 78 शाळांनी 100% निकाल काडला. तातूंतल्यो 56 शाळा गांवांतल्यो आसात. तातूंत गावणोगिरी आनी खोतीगांव सारक्यो रानांतल्यो शाळाय आसात. शाळांतल्यो 100% निकाल काडपी शाळा मात फकत 22 आनी एक गजाल, ह्या सगळ्या शाळांतल्यो 100% वयल्यो सरकारी शाळा आसात तब्बल 21. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीन आपल्या सरकारांतल्यान युती पक्षाक म्हळ्यार गोवा फॉरवर्डाक जाहीर उतर दिलां. युती मोडून आनी सरकार उडोवन वचपाची गरज ना. मायनिंगाचो प्रस्न रोखडोच सुट्टलो. दुसरे वटेन काँग्रेस लोकां लागीं वत म्हळ्यार भाजपाने लोकसभा वेंचणुके खातीर खान मारला. तांणी लोकां लागीं वचपाची आपली येवजण जाहीर केल्या. लोकसभा वेंचणूक लागीं येता म्हणसर गोवा फॉरवर्डान आपल्याच युतींतल्यान भाजपाक जाहीर शिटकावणी दिल्ली. मायनिंगाचो प्रस्न सोडयात, नाजाल्यार आमकां युतींतल्यान भायर सरचें पडटलें. पूण भाजपा म्हणटा विजयाचेर ती पाळी येवची ना. प्रस्न सुट्टलो, पूण केन्ना आनी कसो तें तांकांय खबर ना. म्हाका जाल्यार दिसता की बाब विजय सरदेसाचेर तो प्रसंग येवचो ना. ऑर्डिनन्स न्ही, सरकार कोर्टान गेल्ले आसा आनी आमचो केंद्रीय न्यायालयाचेर पूर्णपणे विश्वास आसा आनी आमकां गोंयकारांक न्याय मेळटलो, न्याय देंवचे निश्चितपणे म्हाका दिसता. हय जातलें आनी तसो प्रसंग विजयाचेर येवचो ना. 26 मायाक भाजपाच्या केंद्रांतल्या सरकाराक 4 वर्सां पुराय जाता. तेंच निमित्त घेवन भाजपान लोकां लागीं वचपाचें आपलें अभियान सुरू करपाचें थारायलां. आनी एक जो कार्यक्रम दिल्लो आसा तो विशेष संपर्क अभियान. हे विशेष संपर्क अभियान जे आसा, ह्या अभियानाच्या निमित्तान देशभर सादारण एक 4000 कार्यकर्ते, तातूंत भारतीय जनता पार्टीचे सगळे खासदार, मागीर आमदार, आमचे पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, पक्षाचे वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष, पक्षाचे जे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आसत, म्युन्सिपाल्टी अध्यक्ष आसत, हे सगळे म्हणून टोटल 4000 संख्या देशभरांतली. हांच्यांनी किमान 25 लोकांक वचून संपर्क करपाक जाय आनी सरकाराची ज्यो 4 वर्साच्यो ज्यो उपलब्धी आसात त्या संदर्भातली माहिती दिवपाक जाय. आनी त्याचोच एक भाग म्हणून गोंयांत सुद्दां तसो कार्यक्रम आमी करता. धर्मगुरू जे आसात तांकां वचून मेळप, तांकां पार्टीचे 4 वर्साचे जे आमी अचिवमेंट आसा त्या संदर्भातली पुस्तिका दिवप, मेळप, हें सगळें केल्लें. त्यामुळे सगळ्या जाणां तेची आमी एक वेगळी समितीचें गठन केल्लें आसा. ती समिती, त्या समितीन आमी एक 4-5 जाणां ती ह्या भितर आमचो संजू देसाय आसा, सिद्धार्थ कुंकळकर आसा, मागीर अनिल लोबळे आसा, आमचो अनिल लोबळे हो वेगळ्या हातून आसा. सिनियर सिटीजन जे आसा टीम त्याचो आमचो अनिल लोबळे, सुभाष सरकार, ही हेड प्रत्येक कमिटीचे वेगवेगळे हेड आसतात. ही हेड आमचो संजू देसाय आनी सिद्धार्थ कुंकळकर. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एक फावटी येवकार. स्मार्ट सिटी करपा खातीर पणजेन आनी एक पावल मारलां. गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टम उबारून पुराय शारांतली सुरक्षा वेवस्था जाग्यार हाडपाचें काम सुरू जालां. ते खातीर टेंडरे काडल्यात. हे सिस्टमी खाला पुराय शारांत 450 कॅमेरे बसयतले. L&T, BSNL, जापानाची NEC आनी हनीवेल ह्या कंपन्यांनी टेंडरां भरल्यांत. आतां तांकां ही सिस्टम कशी चलतली तें प्रत्यक्ष दाखोवचें पडटलें. ही सिस्टम फक्त सुरक्षाच पळोवची ना तर शारांतली ट्रॅफिक, आवाज आनी कोयराचें नियंत्रण दवरतली. 450 कॅमेरे आसतलेच, ते भायर खाशेले ट्रॅफिक सिग्नल आनी इलेक्ट्रॉनीक बोर्डूय आसतले. पणजे शहरान 4 जाग्यार कॅमेरा, सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनीक बोर्ड्स अशे विविध इन्स्टॉल केले गेले. एक्चुली हो प्रकल्प जवळ जवळ 4-5 महिन्या पयलीं चालू जाल्लो. म्हणजे पयलीं आमी सगळ्यांक पयलीं इंडस्ट्री कन्सल्टेशन घेतलें. सगळ्या इंडस्ट्री बरोबर, सगळ्यांक इंडस्ट्रीक बरोबर हाडले. तांचे बरोबर भासाभास केली की खंयच्यो सिस्टम्स आर लेटस्ट, खंयच्यो सिस्टम आमकां बऱ्यो. स्मार्ट पार्किंग म्हणजे पणजेन जवळ जवळ
4,000 पार्किंग स्पॉट्स आसा पूण ताजें मॅनेजमेंट खुबदां सारकें जायना हाका लागून लोकांक पार्किंग मेळना. पूण जर आमकां जर कळत की बाबा अमक्या रस्त्याचेर अमकें पार्किंग अवेलेबल आसा जाल्यार हांव तें डायरेक्ट थंय वचून तें पार्क करपाक शकता. अशें एक स्मार्ट पार्किंग ॲप तातूंत आसा. That people come in Mercedes Benz and BMWs and they just throw, a pile of garbage on the road. So, since now there will be an aspect and a feeling of being watched, every single number plate, either they are committing a violation or not, and you will get to see it in the live demo. Every single car that is passing on, the number plate is being captured. And you can, as per requirement, you can program it. You can have facial recognition system. Not just for criminals, but also say if a child, unfortunately, if they are misplaced, you can program the child's image and anywhere that is being captured in the city, on which camera it is being captured, that will be relayed back to the control center. पणजे सावन आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंया खातीर स्वतंत्र हायकोर्ट जाय हे मागणे खातीर गोंयच्या वकिलांनी परत नेट लायला. तांच्या मतान जे मेरेन गोंयांक स्वताचें उच्च न्यायालय मेळना ते मेरेन गोंयांक मेळिल्लो घटक राज्याचो दर्जो पुराय जावचो ना. Just because we think that the Bombay High Court can give justice, should we, the lawyers in Goa, the litigants in Goa, suffer? Because our main the court must be run by the sons of the soil, because justice originates there. From the date when we had obtained the statehood, it was a long struggle to get statehood. It was a long struggle, firstly to get a separate statehood for ourselves. It was a struggle through which we had all gone through. After having obtained statehood, our statehood still remains on two legs. The third leg is missing. And the third leg is the judiciary. We are yoked to the Bombay High Court. We don't see why it should be done. In our state, you have an independent press. Suppose we think, all of us think that the Gone press is no good. We'll bring the journalists from outside. Would we tolerate that? If we succeed in getting independent High Court, we will have our own independent bar council where we are going to elect our own representative and we will decide our own representative in the bar council and take our own matter. As far as the independent High Court is concerned, it's not precisely for the lawyers. It is precisely for the civil society, it is precisely for the Goa, interest of the Goa. So I appeal the social activists, members of civil society and the litigants as well, who have got, sometimes they are facing lot of problems in going to the High Court. So sometimes they think, judges are not understanding, and there are so many cases in Goa High Court as well. The judges who have come from Maharashtra, they don't understand our Portuguese law, uniform civil code. बेकायदेशीर म्हणून सांगून शुक्रारा दिवचल पोलिसांनी 400 किल बैलांचे मांस जप्त केले. पूण मीट ट्रेडर्स असोसिएशन म्हणटा तातूंत कांयच बेकायदेशीर ना. कायद्यान परवानो काडून शेजारच्या राज्यांतल्यान हे मांस विकते हाडला. गोरवांक वाचोवपी संघटना म्हणटा हे मांस बेकायदेशीर जाल्यार मांस विकपी म्हणटा तें कायदेशीर. अशा वेळार सारको तपासप गरजेचो. शुक्रारा हे संघटनेन दिवचल पुलिसांक घेवन दिवचलच्या नासगर वाड्यार रेड घातली आनी 3 बैलांचे 400 किल मांस जप्त केले. सेकंड टायम जाले. हेच्या मदीं बी तेंच्यांनी शॉपाचेरूय तेंच्यांनी इलिगल 2014 स्लॉटर केली, गाय मारलेली. तरी आसतना तेंकां कसलोच भंय ना आनी शासनाचो जाल्यार म्हाका दिसता तेंकां सारको आशिर्वादूच आसा अशें ते वागता. कारण जशें पयलें की हांगासर तेंच्यांनी भाशा सुद्दां तशी वापरली, तूं हांगा कितें करता, इल्लिगल करप आनी वयल्यान तूं हांगा कितें करता हें क्वेश्चन आमकां परतो विचार. पूण खऱ्यांनीच हे मांस बेकायदेशीर? कारण मांस विकपी वेपाऱ्यांची संघटना म्हणटा तांचे लागीं हे मांस हाडपाचो कायदेशीर परवानो आसा. मागीर ते बेकायदेशीर कशें? अब्दुल वेपाऱ्याची जागो ताजो शेड ती अशें एक्टिविटी आनी 5 वर्सां पयलीं जाल्ली. सो आज 3 बैल मारलेले मेळ्ळा. 3 बैलांची एज, एक बैल सादारण 15 ते 17 वर्साचो आसा, दुसरो बैल सादारण 12 ते 14 वर्साचो आनी तिसरो बैल 10 वर्सां सकयल आसा, सादारण 8 ते 10 वर्सां आसतलो. टोटल मास सादारण 400 किलो तरी आसतले आनी स्कीन बी काडून दवरल्या. क्वॉटर 10 क्वॉटर म्हणजे कशें आतां जनावर जाल्लें फूल की ते अर्दे करता, अर्दे करून मागीर तेजे 1/4 करता, सो ताका आमी क्वॉटर म्हणटा. तो अशे 10 क्वॉटर आसा रिक्षेन घातलेले. रिक्षा नंबर GA04T4318 त्या रिक्षेन ते 10 क्वॉटर आसा आनी एक हाफ जो आसा तो शेडीन मेळ्ळा. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख.
दाबोळेच्यान मुरगांव बंदरा मेरेन बांदिल्लो NH-17B हो राष्ट्रीय महामार्ग मदिना मशिदी कडल्यान वास्को शारांत भितर घेवपाचें काम ताचे वेल्यान मुरगांव नगरपालिका आनी भौशीक बांदकाम खात्या मदीं पेटून पडला. वास्कोचो रस्तो महामार्गाक मशिदी कडल्यान जोडपाक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्लो तरीकय नगरपालिकेक विस्वासान घेनासतना PWD मुखार वता असो आरोप पालिकेन केला. वास्कोचो नगराध्यक्ष दीपक नायकाच्या मतान पालिकेक काळखान दवरून भौशीक बांदकाम खात्याचें सगळें काम चल्लां. ताणें आतां ह्या पुराय बांदकामाचो प्लानूच खात्या कडेन मागला. फ्लायओव्हर जाल्ल्या कारणान जे हेवी व्हेकल्स आहा पळय ते आवट एंड आवट वयतले, पूण तेंच्यांनी एक लँडिंग वास्को सिटीन दवरलेलें आसा जें आमच्या नदरेक हाडूंक ना तेंच्यांनी. तेन्ना जेन्ना तेंच्यांनी काम स्टार्ट केलें तेन्ना पयलें काम आमच्या वास्कोच्या आमदारान आनी हांवें वचून तें काम स्टॉप केलें, तेंचे पिलर घालूंक सोदताले तेन्ना. आनी लँडींग आहा पळय त्या लँडिंगाक तांकां गॅमन इंडियाच्या इंजिनियरांक आमी आपयलेले, एक मिटींग घेतलेली आनी तांकां सांगलेलें की तुमचो प्लान जो आहा पळय तो आमकां पर्यंत पयलीं हाडून दिया म्हणून. टील नाव तेंच्यांनी म्युन्सिपालिटीक प्लान दिवंक ना. सो लास्ट कावन्सिल मिटिंगेक म्हाजे कलीग कावन्सिलान एक पॉयंट काडलेलो की लँडिंगेचे बद्दल आमी कितें डिसिजन घेतलां. सो आमचें काम जें स्टार्ट केलां तें आमी काम स्टॉप केलेलें जो मेन आमकां प्लान दाखयना पळय. कावन्सिल मिटिंगेन हांवें 3 म्हयने पयलीं कावन्सिल मिटींग जाल्ली तेन्ना हांवें कावन्सिलान पॉयंट घातलेलो हे जे डेव्हलपमेंट म्हणून जे रोड कन्स्ट्रक्शन्स हे बी येता, फ्लायओव्हर येता हांवें म्हणलें ते एटलिस्ट लोकांक तेजो कितलो फायदो आहा हे लोकां कडेन कळपाक जाय. सो ताका लागून हांवें तांकां सांगलेलें बाबा तो कितें प्लॅन आहा तो आमच्या कावन्सिला फुड्यान आमच्या फुड्यान मांडलो म्हणल्यार आमी एटलिस्ट लोकांक एक्सप्लेन करूंक शकता. लोक आमकां क्वेश्चन करतात, अरे ते फ्लायओव्हर येता मदीं थिंगासर रोडार खणटात, थिंगासून रोड करतले, फाल्यां कितें जातलें, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स येता, आमी आन्सरेबल तांकां पब्लिकांक. सो आमकां एटलिस्ट ताका लागून हांवें सांगलेलें चेअरपर्सनाक ते कोण ऑथॉरिटीज आहा तांकां आपय तो प्लॅन सबमीट कर म्हणून आमच्या कावन्सिलान. पूण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या मतान लोक आनी नगरसेवकूय गरजे भायर आबूज जाल्यात. हो रस्तो जालो जाल्यार तो लोकांकूच बऱ्याक पडटलो. That is an exit, not entry. Not entry. It is an exit. मातशें चुकलो ते सारकें. So highlight this. But MLA said it is entry. No, it is exit. It is exit. हे जे फिशरमॅन बी थंय येता पळय तांकां सगळ्यांक भायर सरपाक बरें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून फावटी येवकार. तंबाखूचो वापर गोंयांत वाडला काय देंवला? बातमी बरी आसा आनी वायटय आसा. म्हटल्यार तंबाखू वापर लोकांचो आंकडो फाटल्या 7 वर्सांनी वाडला. 8.8% वेल्यान 9.7% गेला. पूण बिडी सिगार उडपी लोकांचो आंकडो मात देंवला. तंबाखूचो वापर गोंयांत वाडला काय देंवला? बातमी बरी आसा आनी वायटूय आसा. म्हटल्यार तंबाखू वापरपी लोकांचो आंकडो फाटल्या 7 वर्सांनी वाडला. 8.8% वेल्यान 9.7% गेला. पूण विडी सिगार ओडपी लोकांचो आंकडो मात देंवला. Goa still continues to be the lowest prevalent state, and of course we cannot be complacent about this fact alone, because the survey has thrown results which requires, I feel, a paradigm shift. So for what we must have been focusing upon is only upon the smokers or the people who are using cigarette and BD. But the trend which is being shown as per the survey result shows that the prevalence rate among those non-smoking tobacco users has been increasing, and especially in the rural areas. हाचे खातीर पुराय संवसारभर एक सर्वेक्षण जाल्लें. तातूंतले हे गोंयचे सर्वेक्षण ग्लोबल एडल्ट टोबॅको सर्वेच्या गोंयच्या पंगडान जाहीर केला. 2009-10 ते 2016 ते 17 ह्या काळात हे सर्वेक्षण केल्लें. विडी आनी सिगार ओडपी गोंयच्या लोकांचो आंकडो चड देंविल्लो ना, पूण देंवला. 4.8% वेल्यान 4.6% गेला. स्वता गोंयच्या भलायकी सचिवान ही म्हायती दिल्या. तंबाखू पयलीं खातालो, मागीर सोडलें, त्रास जाता म्हणून. आतां तो इतले त्रास जातालो म्हाका देवान वचना. ताका लागून फुडें पिळगी आसा तंबाखू साव बंद करपा खातीर गव्हर्मेंटाक हांव मागणी करता. मातसो गव्हर्मेंटान म्हाका हेल्पूय केलें कार्डा वयल्यान. आनी पयशाचे हेल्प केले. नायट काम करतालो तेन्ना खातालो म्हणून न्हीद येवपाना म्हणून. ताका आतां त्रास जाता म्हणून मागीर सोडलेलें. ह्या वेळार तंबाखू खावन आपले कशे हाल जाले ताचो पुराय अनुभव अरुण अरविंदान दिलो.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. गोवा RTI फॉर्मान आपले 4थें अधिवेशन येता त्या आयतारा पणजे मिनेजीस प्रागांच्या सभाघरांत घेवपाचें थारायलां. ह्या वेळार गोंयचो प्रतिश्ठेचो सर्गेस्त वामन कामत RTI कार्यकर्तो पुरस्कारय दितले. ह्या अधिवेशनात म्हायती अधिकाऱ्याकडे संबंधित वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास आनी व्याख्यानां जातली. तेन्ना RTI कार्यकर्त्या वांगडाच कायद्याचे विद्यार्थी आनी पत्रकारांनय मुजरत येवची असो उलो फोरमान मारला. At this 4th RTI convention, we will be also recognizing the achievements of various RTI activists by presenting them with awards. The best RTI activist award will receive a cash prize of ₹5,000 along with a citation, and there will be various other recognition awards for other RTI activists from Goa. Experts from the field such as Advocate Iris Rodrigues, Trojan De Mello, Dr. Ketan Govekar, Kashinath Shetye, Rajan Ghate, Advocate Shivaji Desai, Advocate Yatish Naik will address all the activists of Goa on a wide range of issues pertaining to RTI and good governance. It is great uniqueness of Goa state that in rest part of the country, the convention, whatever small RTI program, they are organizing on behalf of the state government. But here in Goa, especially, it is an NGO called Goa RTI Forum organizing such a big RTI convention in Goa, and it is one of the unique in India. पणजेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. चित्तात ते व्हडले चितात आनी शिमे पलच्यान चितात तेन्नाच पुराय अर्थवेवस्था तुमचे मजली घेतली आनी जाता तितले बेगीन ह्यो गजाली करात हें सांगता गोंयचो उद्देग सचिव सुधीर महाजन गोंयच्या तरणाट्या उद्देजकांक. शिमे पलतडी वचोन उद्देग ह्या परिसंवादात गोंय सरकारचो उद्देग सचिव सुधीर महाजन उलयतालो. गोंय राज्य उद्देगाक संघटना आनी गोंय सरकारचे उद्देग खात्यान मेळोन हो परिसंवाद आयोजीत केल्लो. खासा करून ल्हान आनी मध्यम उद्देगाक ताचो म्हाल निर्गत करपाक उर्बा दिवपा खातीर. त्या खातीर खासा आंतरराष्ट्रीय उद्देगात मुखार कशें सरप हाचेरय एक भासाभास दवरिल्ली. I would appeal to you all is you have to think big and think beyond. That should be the tagline which you have to keep thinking all the time whenever you do any business. If that is there, so the entire ecosystem will come forward in helping in this. Little before the session, I was talking to colleagues that there was a time when the entire forces used to work against the business and all that. But the scenarios have changed. Everybody is trying to help you people, and atmosphere is very, very conducive to come forward. Challenges which I said that information barriers, financial barriers, uncertainty about the payments, and finding the right partner, the product whether it's exportable or not, these kind of apprehension what definitely carries. They have accorded the topmost priority to this sector in the export promotion schemes. Market assistance, export promotion scheme, and moreover, above everything, there is a digital ecosystem which is available now. Multiple industries, they converge to a broader, and very clearer, with a different view altogether, with a different alignments, and they all have the blurred boundaries. No physical boundaries are there in the digital ecosystem. So information is available on the click of the button. We must capitalize on these things which are available right now, and must get into this journey at the earliest as soon as possible. By this way, you will not be prospering yourself, but you will definitely be adding too much to it. Business beyond borders has come through a lot of thinking. In Goa, the mining is now more or less becoming a thing of the past. We need to look at opportunities beyond Goa. Goa being a small market, we have to look beyond Goa. And what better way than to prepare the industry for getting into the export market. Government too is working on many fronts to encourage industries to get into export market. We thought we would sensitize our own membership base so that the exports from Goa in large number for different types of items can become a reality. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. चिखले ग्राउंडाची दशा जाल्या आनी हेर सुविधा सारक्यो नात देखून गांवचो लोक खूब आळा. रावन शुक्रारा निमणो गांवकारांनी हाचेर बोवाळ घातलो. खेळा खात्यान कांय सुविधा तयार करून दिल्यो, पूण ताचो सांबाळ केलो ना देखून त्याची दशा जाल्या आनी कांय सुविधा तयार करपाचें काम अर्द्यारूच सोडून दिला
हाका लागून लोक गोंय खेळा प्राधिकरणाचेर चाळवल्या. Nowadays there are no lights, so we can't play after 7 o'clock, and it has been a very difficult time for us because nowadays there are holidays are starting. So another thing, I always see beers on those stands. So there are some anti-social activities which are being done in that place at night. पंचायत मंत्री आनी थळावा आमदार माविन गुदिनो म्हणटा हांगा क्रिकेट ग्राउंड तयार करपा खातीर सरकारान 3.5 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. ग्राउंड ते इल्ले करून फायदो ना, हेजे आमी करून पयला. द होल एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन चिकालीम ग्राउंड्स एलोंग एअरपोर्ट रोड ते आमी 5.5 crore टेंडर केला. ह्या दिसांनी टेंडर येवपाचो आसा. हांवें तांकां सांगला इवन कन्सिडर वर्किंग देर इन द monsoons if mud is to be filled, if it is to be improved with good greenery, good grass, good lawns, all that they can do there. No pitch laying for the cricket as well as football on one side, what we have proposed. So all that you will see the work starting shortly there. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करा. देव बरें करूं.